काल जुवारी पुलाचे उद्घाटन झाले. भरपूरशा गोंयकारांक जे लोक सदांच ट्रॅव्हल करतात पणजेच्यान मडगांव, जे तांकां त्रास जाताले ते त्रास आतां तरी सोंपतले म्हणून लोक खूब हॅपी जाल्ले आनी लोक खूब हॅपी आसले. पूण तितल्याच टायमाचेर एक सेंटरांतल्यान न्यूज येयली आनी ती न्यूज आयकून तेच गोंयकार जे एन्जॉय करताले, सेलेब्रेट करताले, तेच गोंयकार परते सॅड जाले, तेच गोंयकार परते भियाले. ती न्यूज म्हटल्यार आमची जी आवय आमी म्हणटा म्हादय, त्या म्हादयचेर जो कर्नाटका प्रोजेक्ट करपाक सोदता, त्या प्रोजेक्टाक सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या CWCन अप्रुवल दिले. ज्या म्हादयक लागून जो डिस्प्यूट चलतालो कर्नाटका आनी गोंय मदीं, तितून आनी एक विक्ट्री ही कर्नाटकाक मेळिल्ली आहा. ही गजाल आयकपाक खूब ल्हान दिसता. खुबश्या जाणांक हेचे इफेक्ट्स कितें जातले तेंय खबर ना, पूण जेंका जेंका खबर आसा ते लोक अक्षरशः भियाल्ले आहा. म्हादय म्हटल्यार मांडोवी ही ऑलमोस्ट 43% आमचे जे गोंयचे पॉप्युलेशन आहा तेका ड्रिंकींग वॉटर सप्लाय करता. म्हणजे जें उदक आमी पियाता गोंयांत ते 43% 43% गोंयकार म्हादयच्या उदकाचेर डिपेंड आसा. कर्नाटका म्हादयचें उदक डायवर्ट करून आपल्या लोकांक व्हरपाक सोदता आनी तेकाच लागून 1980 पासून फ्रॉम 1980 कंटिन्युअसली ते म्हादयच्या उदकाक लागून गोंया वांगडा झगडत आसा. तेका लागून ते सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन सेटिंगां करीत आहा आनी हे करून 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 आयज ही परिस्थिती गोंयची जाल्ली आसा की कर्नाटका एक बॅटल म्हादयचें आपल्या सायडीन जिखत आसा आनी सेंट्रल गव्हर्मेंट जो मोदी गव्हर्मेंट आसा, BJP गव्हर्मेंट आसा, तो एवरी टायम कर्नाटकाक फेवर करीत आसा. जशें लास्ट टायम जावडेकर जेन्ना एनवायरमेंट मिनिस्टर आसलो तेन्ना तेंच्यांनी एनवायरमेंट क्लियरन्स विदाउट एनी EIA हियरिंग्स तेंच्यांनी केल्ले, जेचेर बोवाळूय जाल्लो. तशेंच आतां कर्नाटका म्हादयचें उदक घेवपाक आपलो DPR काडून सेंट्रलाक दिता आनी सेंट्रल जाता तितले बेगीन फास्ट रितीन तो पास करता आनी गोंयांत आनी गोंयकारांक परते बॅकफुटाचेर व्हरता. जेन्नाय आमची म्हादय कर्नाटकाक वयता हेचो इतलोच मिनींग आसा की गोंयकार येता त्या वर्सांनी थेंबभर उदकाक पालिशर जावपाचें आहा. आनी ही रियलिटी आसा. हेतून रॉकेट सायन्स अशें ना, हेतून चिंतपा सारकी गजाल ना. जें म्हादयचें उदक वयल्यान 70च्यान जे हांगा सकयल येता आनी त्या उदका पासून आमची मांडोवी रिवर आहा आनी इतलें थंयसर आमचें डिपेंडन्सी आसा, इकॉलॉजिकल डिपेंडन्सी, वॉटर सेक्युरिटी आनी इकॉलॉजिकल आमचो जो बॅलन्स आसा हो सगळो जर मेंटेन जावपाक जाय जाल्यार म्हादयचो जो फ्लो आसलो तो तसोच उरपाक जाय आसलो. आयज म्हादय जर कमी जाली जाल्यार तेचे डायरेक्ट इफेक्ट गोंयचेर आनी गोंयकारांचेर पडपाचे आसा. पयले स्वतेर आमकां पिवपाच्या उदकाचो प्रॉब्लेम जावपाचो आसा. कितलीशींच शेतां आमची म्हादयच्या उदकाचेर चलतात, लोक लायतात, ती रोवपाची बंद जातली. फूड सेक्युरिटी आसा पळय आमची ती काबार जातली. आमचे टोटल डिपेंडन्सी नेबरिंग स्टेट्स आमचे आसा तेंचेर जातले. आमचे जे नुस्तें आसा, जे म्हादय पासून आमकां नुस्तें मेळटा तें नुस्तेंय बंद जातलें.
तेचेरूय इफेक्ट पडटलो. आणि मोस्ट इम्पॉर्टंट इफेक्ट म्हटल्यार जी मांडोवी वचोन खाऱ्या उदकान मेळटा, जर तो फ्लो कमी जालो जाल्यार सायंटिस्टांनी सांगलेले आसा, शक्यता आसा, एनआयएनूय बरयल्लें आसा, जर तो फ्लो कमी जालो जाल्यार सॉल्ट वॉटर इन्फ्लक्स मांडोवीन येवन मांडोवीचें उदक जें आसा तें खारें जावपाचे चान्सीस आसा. आनी जर तें खारें जालें जाल्यार जें कितें आमी उदक पिताले आनी जें आमकां पिवपाक मेळटलें आसलें फुडें तें ना जातलें. सो लोकांक सगळ्यांक ह्या माध्यमांतल्यान आमी सांगपाक सोदता की आयज जें गोंयांत जाला म्हादयच्या बाबतींत, जे सेंट्रल गव्हर्नमेंट डबल इंजीन सरकार जी म्हादय काडून कर्नाटकाक जे विकीत आसा आनी गोंयचो सरकार काडून विकीत आसा, हेतून प्रत्येक गोंयकार जो आसा गोंयांत, तो नॉर्थ गोवा आसूं तो सावथ गोवा आसूं, हो उदकाक लागून रडटलो. सावथ गोवा इतल्याक लागून म्हणटा की नॉर्थ गोवा जर उदक ना लोक मायग्रेट जातले सावथ गोवा, उदक आसा थंय, नाल्यार सावथ गोवाचें उदक हांगा चॅनलायज करचें पडटलें. दोनांतली एक गजाल आहा. आनी तेतून कितें जातलें, परतें जें उदक आसा तें लोकांक पावचें ना. आनी प्रत्येक मनीस, प्रत्येक गोंयकार जो आसा हांगा गोंयांत, तो उदकाक लागून रडटलो, तेका उदकाक लागून जीव सोडचो पडटलो. हे डबल इंजीन न्हू, तर हे जे सरकार आसा, हे बीजेपी सरकार आनी आयज जे सरकार डबल इंजिनाचे गजाली करताय, डबल इंजीन न्हू, हे 4 इंजिनाचें सरकार आसा. 4 इंजीन इतल्याक लागून म्हणटा की सेंट्रलाचो एक सरकार जालो आनी नेबरिंग स्टेट जे आसा कर्नाटका आनी महाराष्ट्रा, ही सगळी वांगडा चलता आनी गोंयकारांक आनी गोंयांक कशें सोंपोवपाक जाय हें कारस्थान करता. गोंयची जमनी, गोंयची आयडेंटिटी, गोंयचें अस्तित्व, हे 4 इंजिनाचे जे सरकार आसा ते काबार करीत आहा. आनी म्हादय ना वाटोवपाक लागून ही जी कॉन्स्पिरेसी चल्ला, म्हादय कर्नाटकाक विकपाची जी कॉन्स्पिरेसी चल्ला, ही फक्त आनी फक्त आपल्या पॉलिटिकल अस्तित्वाक लागून ही बीजेपी करीत आसा. हेच्या पयलीं काँग्रेसीनूय केल्ली. कित्याक गोंयांत आमच्या फक्त 2 MP जाता, जाल्यार कर्नाटकान 28 आसात, 28. आमचे 40 आमदार जाल्यार तेंचे 224 आमदार. आनी आतां येता ते मे म्हयन्यात कर्नाटकान इलेक्शन जावपाचें आसा. जशें लास्ट बायपोल इलेक्शनान तेंकां एनवायरमेंटल क्लियरन्स दिवन ते इलेक्शन जिखपाक लागून सेंट्रलान ही गेम खेळली. आतां असेंब्ली इलेक्शन कर्नाटकान जिखपाक लागून आनी तेंच्या लोकांक आनी वोटरांक नॉर्थ कर्नाटका जे आसा, भितर बेलगावी, धारवाड, गडक हे जे डिस्ट्रिक्ट आसा तेतूंतल्या लोकांक खुश करपाक लागून आनी तेंची वोट घेवपाक लागून ह्या सेंट्रलाच्या गव्हर्नमेंट म्हादय आमची काडून कर्नाटकाक विकलेली आसा. आनी जे गोंयांत येवन हांगा मोदी जावं, गडकरी जावं, ना जाल्यार जे मिनिस्टर अमित शाह येवन जे भाशणां सांगतात, जो प्रायम मिनिस्टर मोदी 19 डिसेंबराक गोंयकारांक विश करता आनी गोंयाच्या प्रती आपल्या मनान प्रेम आसा, मोग आसा म्हणून जो सांगता, ही फटिंगपणां टोटल एक्सपोज जाता. ह्या सरकाराक, ह्या बीजेपीच्या सरकाराक, जो सेंट्रल गव्हर्नमेंट आसा, मोदी गव्हर्नमेंट आसा, तेका पडला फक्त आपले MP सिटाची 28 सिटाची कर्नाटकान आसा ती, तेका पडला 224 सिटाची जी तेंची असेंब्ली आसा ती असेंब्ली. तेंकां गोंयचे पडलेले ना, तेंकां गोंयकारांचे पडलेले ना. आज 1980 पासून जी कॉन्स्पिरेसी चल्ल्या, म्हादयचो डिस्प्यूट जो चल्ला, 1962 सगळ्यांक एक सांगपाक सोदता, जो म्हादयचो विशय आसा, आज म्हादयचो विशय जेन्ना जाता तेन्ना कर्नाटका सांगता की गोंयकार म्हादयचे जे उदक आसा ते फुल यूज करिना, युटिलायझेशन करिना. तेका लागून जे थोडे उदक आसा 7.56 TMC जे उदक आहा ते डायवर्ट करून मलप्रभा बेसिनान व्हरपाचें आनी तेंचे जे डिस्ट्रिक्ट आसा, तेंचे जे 180-200 गांव आसा, ते गांवांक ते उदक ड्रिंकिंग पर्पजाक घालपाचें म्हणून. पूण सगळे जाणा ते उदक जे आसा ते ड्रिंकिंग पर्पजाक व्हरना, ते उदक ते ऊस लागवडीक लागून व्हरता, तेंच्या एग्रीकल्चराक लागून व्हरता, कित्याक तेंचे व्हडले व्हडले थंय फॅक्टरीज आसा. कितलेशेच एनवायरमेंटलिस्टान कर्नाटकाक सांगलेले आसा की तेंच्यांनी ऊसाची लागवड आसा, जेका उदक चड लागता त्या जाग्यांचेर, ज्या जाग्यार उदक ना थंय करचें न्हू म्हणून. पूण कर्नाटकाची संवय की दुसऱ्या राज्याचेर कब्जा करपाचो. प्रत्येक राज्या कडेन कर्नाटकाची झगडी चलता. तुम्ही पळयला महाराष्ट्रान तेंची आतां लेटस्ट झगडी चल्ल्या, विलेजीस आमच्या हेतून आसा, तुमच्या हेतून आसा, तेचेर तेंची झगडी चल्ल्या. उदकाक लागून तेंची झगडी चल्ल्या. तमिळनाडू वांगडा तेंची झगडी चल्ल्या. प्रत्येक स्टेटी वांगडा तेंचे हे झगड्यो जे चल्ला, हे कर्नाटका फक्त लोकांचे रायट्स, लोकांचे उदक, लोकांचे जमनी
चोरपाचेच काम करता आनी दुसरे काम करिना. 1962 सेंट्रल गव्हर्नमेंटाचे एके टिमीन सांगलेले की दूधसागर जो आमचो धबधबो आसा थंयसर हायड्रो प्लांट घालपाचे, हायड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट घालपाचे. गोंयची जी आमची इलेक्ट्रिसिटी डिपेंडन्सी आसा दुसऱ्या स्टेटीवर ती उरपाक जायना म्हणून तो प्लांट घालचो म्हणून. आणि फ्रॉम 1962 टू 1980 पर्यंत हेतून कर्नाटका गव्हर्नमेंट आनी गोवा गव्हर्नमेंट हेतून डिस्कशन जाताले, हेतून तेंचे पत्रव्यवहार जाताले, कॉरस्पॉन्डन्स जाताले, सगळे फायनल जाल्ले. दूधसागर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जावपाचो आसलो गोंयांत. तेतून इरिगेशन, वॉटर सप्लाय आणि हायड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन हे दोन्ही जावपाचे आसले. पूण 1980 परते कर्नाटकान घात केलो आणि हो प्रोजेक्ट जो अप्रूव्ह जाल्लो तो तेंच्यान रिजेक्ट केलो. मागीर ह्याच सरकारान सेंट्रल गव्हर्नमेंटाचो जो नॅशनल पावर हायड्रो पावर प्रोजेक्ट जे करतात जे कॉर्पोरेशन आसा NHPC त्या कॉर्पोरेशनान एक डिटेल प्रोजेक्ट केल्लो. म्हादयचे उदक कशें आमी हायड्रो प्लांटाक लागून हायड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करपाक लागून यूज करपाचे. जे 56 मेगावॉट जी पावर गोंयांक जाय ती मेगावॉट पावर 11 डिफरंट प्रोजेक्टांच्या ल्हान प्रोजेक्टांच्यान कशी गोंयांक दिवपाची हो प्रोजेक्ट तेंच्यांनी केल्लो. आनी गव्हर्नमेंटाक सांगलेलो की फायनल तुमी रिपोर्ट करा आनी सेंटराक सबमीट करा सो दॅट म्हादयचे जे उदक आयज अनयुटिलायज आसा म्हणून कर्नाटका जी डिबेट करता ती डिबेट उरची नासली. ते उदक जर आमचे हेतून पर्रीकरान 2006 सालान पर्रीकरान 2014 सालान एक IIT मुंबईची एक एल्युमनी असली तितून डिस्कशनाक त्यांनी सांगलेले की आम्ही म्हादयच्या बेजिनाचेर धाकटे प्रोजेक्ट घालपाक सोदता आणि गोंयची जी आमची डिपेंडन्सी आसा दुसऱ्या राज्याचेर पॉवर ती आम्ही कमी करतले म्हणून. 2021 जी गोवा गव्हर्नमेंटाची वॉटर पॉलिसी आसा ह्या वॉटर पॉलिसीन तेंच्यांनी सांगलेले की हायड्रो इलेक्ट्रिक पावराचेर आम्ही लक्ष दितले म्हणून. निलेश काब्रालांनी सांगलेले की हे जे म्हादयचेर जे हायड्रो इलेक्ट्रिक पावर जे करपाक जाय बांधपाक जाय हायड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन हाडपाक जाय तेचेर आमचे विचार चालू आसा म्हणून. जेन्ना हायड्रो इलेक्ट्रिक पावर 2012 थंयसर स्टडी जाल्ली ते पावर रिपोर्ट सरकाराक दी म्हटलेले सेंट्रल गव्हर्नमेंटाक जाल्यार बीजेपी गव्हर्नमेंटान आनी ह्या सरकारान ते प्रोजेक्ट मुद्दम ह्या सरकाराक दिवना. मुद्दम तेंच्यांनी सेंट्रल गव्हर्नमेंटाक दिवना कित्याक हेंचे सेटिंग आसले जी म्हादय आमची आसा ती विकपाक आनी तेंकां खबर आसली ऑन वॉट बेसीस म्हादय कर्नाटका व्हरतली. गोंयांत म्हादयचे उदक युटिलायझेशन जायना एकाच पॉयंटाचेर तेंच्यांनी आमचे म्हादयचे उदक काडले. 7.56 TMC उदक तेंच्यांनी डायवर्ट करपाचें तेंकां थंयसर परमिशन मेळल्या. CWCच्यान परमिशन मेळ्ळें आसा. तेंच्या जो तेंच्यांनी रिपोर्ट केला तो रिपोर्ट तेंच्यांनी अप्रूव्ह केल्लो. हेचो मिनिंग इतलोच की जे पॉलिटिकल लिडर्स पॉलिटिकल पार्टीज 1980 पासून गोंयांत आसा तेंच्यांनी आमकां फोंडान घातलेले आहा. आतां हे जे पावर प्रोजेक्ट गोंयांत जर जाल्ले पयलीं म्हटल्यार गोंयांत जे आमचे लायटीची डिपेंडन्सी आसा ती 56 मेगावॉट्सान कमी जातली कित्याक आमची लायटीची डिपेंडन्सी दुसऱ्या स्टेटीचेर वाडत आसा. आमचे जे रिक्वायरमेंट आसा ते ऑलमोस्ट 1000 मेगावॉट्स पावर आमकां जाय पडटा. भितरली गोंय म्हाका दिसता 40 काय 50 फक्त काय 60 फक्त जनरेट करता अजून पर्यंत. सो हेतून आमकां मातशी हेल्प जावपाची आनी आमची म्हादय आमकां उरपाची. सो हो जो सरकार जो आपणाक डबल इंजिन म्हणटा वयर सेंटराक बीजेपी हांगाय बीजेपी आमकां हेल्प जातलो म्हणटा जाल्यार हो कसलो हेल्प. आयज फक्त गोंयांत 2 MP आसा आनी 40 आमदार आसा म्हणून आमची म्हादय काडून थंयसर 28 जे हे आसात MPs आसा आनी 224 आमदार आसा तेंकां विकपाचें हे षडयंत्र जे मोदीन केला सेंट्रल गव्हर्नमेंटान केला तेचो आमी निशेध करता. आमचें गोंय आमकां लागून इम्पॉर्टंट आसा. आमकां गोंयकारांक आमच्या गोंयांत रावपाक जाय, आमचें उदक जाय, आमची म्हादय आमकां जाय, आमचें नुस्तें आमकां जाय, आमची शेतां आमकां जाय, आमची इकॉलॉजी आमकां जाय. आमच्या गोंयचेर आमकां मोग आसा ह्या मोदीक नासात नाजाल्यार प्रमोद सावंताक नासात. प्रमोद सावंत म्हादय आपली आवय म्हणटा एक थेंब सुद्दां आमी दिवचे ना म्हणटा जाल्यार हे सगळी कारस्थाना तुमी कित्याक केली. ही कॉन्स्पिरेसी तुमी गोंयांक लागून गोंयाचेर कित्याक केली. 2016 जेन्ना पार्सेकराचो एक रिपोर्ट येयल्लो वॉटर फॉर ऑल म्हणून उदक सगळ्यांक ह्या रिपोर्टान 2016 बीजेपी गव्हर्नमेंटान हायड्रो इलेक्ट्रिक पावराचें मेन्शन सुद्दां करूंक ना. हेचो मिनिंग की 2016 तेन्ना तेंच्यांनी बॅकफुटार ते गेल्ल्यान तेंच्यांनी थारायल्ले की आमची म्हादय आसा ती आमी कर्नाटकाक विकतले म्हणून.
एक सिरीज ऑफ जे इन्सिडंट जाला, इन्सिडंट यांच्यानी घडयला, तितून इतलेच कळटा की ह्या बीजेपी सरकारान नाले हे जे पॉलिटिकल पार्टी जाल्ले तेंच्यांनी काढून आमची म्हादय तेंच्यांनी सिस्टमॅटिक तेंच्यांनी रितीन काढले आनी कर्नाटकाक आयज दितले जस्ट बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल बेनिफिट. आम्ही परते तुमकां सांगता की गोंयांत रिजनल पार्टीज जाय. आयज जे नॅशनल पार्टीज आसा ते सेंट्रलाचे एजंट कशे वावरतात आनी गोंय काडून विकतात. जशे रिव्हर नॅशनलायझेशन जाला तशी आयज आमची म्हादय गेल्ली आहा. आनी हेच्या अगेन जर लोक उठाना, लोक जर आवाज काडिना जाल्यार मेजर प्रॉब्लेम जातलो आनी आमी काबार जातले. गोळ्यांत पट्टे घालून चलपाचें ना. बारीक बारीक गजालींचेर पुलाचेर वचून सेलिब्रेशन करून चलचें ना. कित्याक उदकाक आमी मरपाचें आसा, फाटीचेर जावपाचें. हो बीजेपी गव्हर्नमेंट आमकां इल्युजनान दवरता. स्वयंपूर्ण 2.0 चे जे गजाली सांगता, आयज गोंय उदकाक पासून फाटीचेर जातले तेन्ना गोंय स्वयंपूर्ण जावपाक शकना. सीएम प्रमोद सावंताक आमी सांगपाक सोदता. रेव्होल्युशनरी गोवन्स आमी ह्या गजालीचो निषेध करता. रेव्होल्युशनरी गोवन्स जे दुसरे स्टेट्स आसा ते स्टेट्सांकडे आमी वयतले. ज्यांच्याकडे कर्नाटकाचो डिस्प्यूट चल्ला त्या स्टेट्सांकडे वयतले की ते आपले उदक आपणाक दवरपाक कशी फायट करता ती. आमचे विजिट चालू जातले. नेक्स्ट असेंब्ली सेशन जातले, तितून कितें करतले विदेश उलयतलो. पूण ही जी म्हादयची फायट आसा ती रेव्होल्युशनरी गोवन्स आतां आपल्या रितीन फुडें व्हरतली. ह्या विशयाचेर स्पेशल सेल आमी करतले. तो सेल वचोन जे एक्सपर्ट्स आसा, जे सायंटिस्ट आसा, जे थंयचे जे इफेक्टेड लोक आसा तेंच्या कडेन मेळोन ह्या म्हादयचेर कितें एक्शन प्लॅन करपाचो आहा तो एक्शन प्लॅन आमी तुमच्या फुड्यान दवरतले. आनी इतलेंच सांगपाक सोदता की गोंयांत आयज बीजेपीचो जो एमपी निवडून हाडटा, कितली वर्सां 20-25 वर्सां ताका निवडून हाडटा, श्रीपाद नायक बरो मनीस म्हणून ताका हाडीत आसा. आयज ह्या बऱ्या मनशान म्हादय वाचोवपाक लागून, म्हादय गोंयांत दवरपाक लागून सेंट्रल गव्हर्नमेंटा कडेन नाजाल्यार मोदी कडेन उतार सुद्दां तेंच्यांनी मांडूंक ना. केन्ना तो पार्लिमेंटान वचून उलोवंक ना. जो काँग्रेसचो एमपी आसा तो तर युजलेस आसा. थंय तरी चेंज जाता, पूण हो जो नॉर्थ गोवान जो आसा तो कंटिन्युअसली गोंयकारांक फटयत आसा. आयज तो मनीस रिस्पॉन्सिबल आसा. आयज राज्यसभाचो मेंबर आसा तो म्हादयक लागून उलयना. आयज सेंट्रलाक बीजेपी, हांगाय बीजेपी, सगळे बीजेपी करून जे गोंयचो उद्धार जातलो म्हणटात तो उद्धार केन्ना जातलो आनी कसो जातलो ह्या उद्धार जावपाचो ना. फक्त सेंट्रलाचे एजंट कशे आमची बीजेपी वावरतली, हो श्रीपाद नायक वावरतलो, प्रमोद सावंत वावरतलो आनी आमचे म्हादय, आमचे गोंय, आमची अस्मिताय आसा, आमची जी आयडेंटिटी आसा ती काडून दुसऱ्या स्टेटीक, दुसऱ्या राज्याक ना सेंट्रलाक काडून विकतले. आनी हेच चल्लां. गोंय प्रोटेक्ट करपाक हे पॉलिटिकल पार्टी टोटल फेल जाल्ले आसा. हे पॉलिटिकल पार्टीन टोटल गोंयांक फटयल्ले आसा, बिट्रे केल्ले आसा, गोंयकारांचो विश्वासघात केल्लो आसा. सो रेव्होल्युशनरी गोवन्स हो विशय घेतली, ह्या विशयाचेर अभ्यास करतली. जर लोकां मेरेन वचपाक जाय, आंदोलन करपाक जाय ते आंदोलनूय करतले, पूण ह्या बीजेपी गव्हर्नमेंटाक एक्सपोज करतली. आनी एक सांगपाक सोदता, व्हेरी इम्पॉर्टंट विशय तो म्हटल्यार आमचो चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत जो कन्नड महासंघ नाल्यार अखिल गोवा कन्नड संघ जे आसा तांकां जो नाचता, जे तेंचे आमदार आसा तो मागीर दाजी सालकर जावं नाल्यार आमोणकर जावं नाल्यार भाविक कुदिनो जावं नाल्यार मायकल लोबो जावं नाल्यार शेटये जावं, हे जे नाचतात कन्नड महासंघाक घेवन, आनी कन्नड महासंघ नेटान सांगता की 4 लाख कन्नडिका गोंयांत आहा म्हणून. हांव ते 4 लाख कन्नडिकांक आनी तेंचे जे लिडर्स आसा, चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत आमचो काय लिडर न्हू तो, तेंचो जो लिडर आसा दाजी सालकर, तेंचो जो लिडर आसा माविन गुदिनो, तेंचो जो लिडर आसा शेटये, तेंचो जो लिडर आसा मायकल लोबो, हे सगळ्यांक सांगता की तुम्ही हे 5 लाख लोकांक युनाइट करा. ह्या 5 लाख लोकांक तुम्ही सांगा की रस्त्यार ये आनी म्हादयचे उदक आमकां पिवपाक गोंयांत धाडा म्हणून सांगा. आयज 4 लाख जेन्ना कर्नाटका म्हणटा आपूण गोंयांत आसात, 5 लाख मेरेन आसात, जाल्यार तांकां ऑलमोस्ट 9 लाख लिटर उदक गोंयांत लागता. हे 9 करोड लिटर उदक जर ह्या कर्नाटकांक लागता. जर तेंचे फायट करिना जाल्यार ह्या कर्नाटकांक आमी सांगता की तुमचे साठले पोटल्यो घेया आनी तुमच्या गांवांक वचा, तुम्ही आमकां गोंयांत नाका. जर तुमकां गोंयचे उदक पिवन जर तुम्ही नमक हरामी करतात, गोंयचे अन्न खावन जर तुम्ही नमक हरामी करतात, जर तुम्ही गोंयांत येवन हांगा वेल एस्टॅब्लिश जर जातात, आमचे जमनी तुम्ही चोरतात, इतले जावन सुद्धा जर तुमकां गोंयचे जे म्हादयचे उदक तुमची स्टेट व्हरता, तुमची नेटिव्ह राज्य जे व्हरता, नेटिव्ह जे आमदार व्हरता, चीफ मिनिस्टर व्हरता आनी तुमी ओगी रावतात, जाल्यार तुमकां इतलेंच सांगता तुमचे पोटली पॅक करा आनी तुमच्या गांवांक वचा, तुमी आमकां गोंयांत नाका. आनी तुमचे जे लिडर्स आसा प्रमोद सावंताक साखळेच्यान बेळगांव लागींच पडटा, सो तेकाय मातसो थंयच्यान व्हरपाची तुफान गाडी करा, तेकाय मातसो व्हरा.
आणि त्या तुफान गाडयेन म्हाका दिसता भितर दाजी चालकरूय जातलो, भितर मावीन बुदिनय जातलो, भितर लमाणी लोबोय जातलो, सगळे जातले. हे सगळे तुम्ही फेस करा, ते तुफान गाडी करा आणि तुमच्या स्टेटीन व्हरा आणि थंयसर इलेक्शन कंटेस्ट करपाक सांगा. आणि आमचे उदक हांगा तुम्ही चोरतात आणि तुम्ही हांगा ओगी रावतात आणि हांगा इलेक्शन कंटेस्ट करपाचे गजाली सांगतात. तुम्ही सरपंच जातात, पंच जातात, तुम्ही आमदार जावपाचे गजाली उलयतात. तुम्ही कन्नड कल्चर गोंयांत प्रमोट करपाचो उलयतात, पूण आमचे उदक जेन्ना आमकां नासतात आणि जे उदकाचेर तुम्ही जगतात, तुमची भुरगीं जगतात, तुमची फॅमिली जगतात, ते उदकाक लागून तुम्ही फायट करिनात, ते उदकाक लागून तुम्ही तुमच्या मिनिस्टरांक ना तुमच्या सरकाराक तुम्ही क्वेश्चन करिनात. हे खंय तरी बंद जावपाक जाय. तुमकां घाटी म्हटलें की तुमकां तिडक येता, ती तिडक कित्याक येता पळय, ती तिडक तुमच्या कडेन दवरा. ती तिडक मातशी ह्या गजालीन भायर काडा, मातशे भायर सरात. जर तुमच्या कडेन कापासदार आसा आनी जर तुम्ही गोंयकार स्वताक म्हणटात आनी गोंयचो मोग आसा म्हणटात न्हू, जाल्यार मातशे भायर सरा. तुमच्या लिडरांक घेवन भायर सरा, कित्याक आमच्या काय फंक्शनाक ते येना. तुमच्या फंक्शनाक टोपयो घालता, सगळे ते करतात, तुमचे झेंडा घेवनूय नाचता. सो हे सगळ्यांनी प्लीज गोंयकारांनी नोट करचे. हे जे 5 लाख आयज जे कर्नाटका गोंयान आसा, जर गोंयचे उदक गेले, गोंयान उदक जर ना जाल्यार हे आपले बॅगा पॅक करतले आनी आपल्या गांवांक वयतले. थंयसर तेंच्यांनी व्हडले व्हडले बंगले बांदलेले. आमी गोंयकार खंय वयतले, आमची भुरगीं खंय वयतली? हो मेजर प्रश्न आसा. सो लायटली घेवं नाका. हांव मागता विरेशा कडेन की जे लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लीन जे घडटा नाल्यार घडला तेजेर तेणी प्रेसाक ब्रीफ करचें म्हणून. सगळे प्रेस भाव आनी गोंयनाक येवकार, तुम्ही सगळ्यांनी पळयलां आसतले आयज असेंब्लीचो जो सेशन्स आसा ती कशी कंटेन करून उडयता. आनी कर्नाटका आयज कर्नाटकाची जी असेंब्ली आसा, विधानसभा आसा कर्नाटकाची, थंय सेलिब्रेशन चालू आसा. कारण ते थंय म्हादयेचो जो मेजर इश्यू आसा तो थंय हायलायट जाता, ते डिस्कशनाक वयता आनी ते थंय आयज तेंच्या सायडीन फूल म्हादय डायवर्ट करून उडयता. आनी आमची असेंब्ली सेशन आयज फक्त नाटकां चालू आसा. एवरी टायम आमी डिमांड करता, स्पिकरा कडेन डिमांड करता, सीएमा कडेन जावं आमच्या गव्हर्नरा कडेन डिमांड करीत आसा, पण हो जो मेजर इश्यू आसा तो हायलायटूच करून दिना. गेले ते असेंब्ली सेशनानूय सेम जालें, रेजोल्युशन्स आमी घातलेले, पण म्हादयचे रेजोल्युशन पासून हें करूंक ना. तशेंच आतां ह्या असेंब्ली सेशनान आमी रेजोल्युशन घालपाचें आसलें. मेजर इश्यू, गोंयचो मेजर इश्यू उदकाचे, जे जिवन आनी मरणाचे जो प्रश्न आसा तो उदकाचेर आसा. आनी उदक समज ना जाल्यार मरतले लोक, हें सगळ्यांक खबर आसा. पण येदो व्हडलो मेजर इश्यू आसून बसून, गोंयच्या लोकांचो मेजर इश्यू आसून बसून आमची जी विधानसभेत जो डिस्कशन जावपाक जाय ते आजून पर्यंत जाल्लें ना. 1980च्यान हो डिस्प्यूट चालूच आसा. 1980 सालाच्यान हो डिस्प्यूट चालूच आसा. कितल्योश्यो पॉलिटिकल पार्टीज येवन गेल्यो, मात आजून पर्यंत खंयच्याच पॉलिटिकल पार्टीन हो जे डिस्कशन आसा हे हेवी हेजेर घेवंक ना. सगळ्यांनी ते लायट फेजाचेर घेतले आनी आयज तेजो निर्णय हांगा येयल्लो आसा. आनी आयज हो जो त्रास आसा हो प्रत्येक गोंयकाराक भोगचो पडटलो. कारण तुमकां सगळ्यांक खबर आसा आमच्या गांवांनी उदकाची समस्या आसा. सगळे गांव वॉटर स्कॅरसिटी म्हटल्यार सगळे लोक बोव मारीत आसा. माझ्या स्वताच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन उदक ना, परत परत म्हाका फोन येता. तशेंच प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन ह्या उदकाची समस्या वाडत चल्लेली आसा. जशें आमचें पॉप्युलेशन वाडटा तशें उदकाची समस्या वाडत रावतली. जशी कन्स्ट्रक्शन वाडटा तशें उदकाची समस्या वाडत रावतली. आनी दुसरे वाटेन कन्स्ट्रक्शनाक अप्रुवल दीत आसा आनी हे वाटेन उदक जें आसा ती शॉर्टेज करीत आसा. जेन्ना येदो व्हडलो प्रकल्प येता जो कर्नाटकाचो सरकार सुशेगाद आसा, कर्नाटका सरकार सेलिब्रेट करता आनी आमचो सरकार सुशेगाद आसा. आयज प्रमोद सावंत जो आमचो सीएम आसा तो जुवारी ब्रिज इनॉग्रेशन करता आनी थंय म्हणटा आपणाचो जो ड्रीम प्रोजेक्ट आसा तो म्हणटा रिवॉल्विंग रेस्टॉरंट आसा म्हणून. आनी ह्या म्हादय सारख्या येदो व्हडल्या इश्यूचेर जेन्ना न्यूज आउट जालो, इनॉग्रेशनाचें काल भाशण चालू आसलें, मात एक उतर वचून ह्या प्रमोद सावंतान काडलेलें ना. एक उतरान जरी म्हणूंक जाय आसलें की आमी हेका फायट करतले जावं आमी हेका कितें उलयतले म्हणून, जावं तेंच्या खंयच्याच लिडरान ह्या जो म्हादयचो विशय आसा, म्हादय आमची आवय, हे उतरां खूब फावटी आमी आयकल्या, खूब फावटी हेंच्यांनी म्हटल्या. पण म्हादय आमची आवय, आवयक वाचोवपाक कितें केलां हें आजून पर्यंत ह्या प्रमोद सावंतान आजून पर्यंत सांगलेलें ना, जावं आजून पर्यंत तेजेर डिस्कशन केल्लें ना. आमी एवरी टायम डिमांड करता की असेंब्ली सेशन फुडें व्हरचें, वाडोवपाचें, पण सीएमाक पडलेलेंच ना. आनी म्हाका तर दिसता आतां खात्री आसा की सीएमाक खबर आसलें की अशें जावपाचें आसा म्हणून. आनी खबर आसून पासून
तेणें जे रेजोल्युशन डे आसा जो फ्रायडे आसता प्रायव्हेट मेंबर्स बिलाचो डे आसता तो डे तेणें कट केलो. तेणें मुद्दामून आमी थंय डिस्कशनाक घालतले, रेजोल्युशन घालतले, मांडटले, हो म्हादयचो विशय तापतलो हें तेणें पळयलें. आनी ह्या विधानसभेचो जो 16 तारखेर आमची विधानसभा जावपाची आसा 4 दिसांनी ठरयली आनी 4 दिसांनी येदो व्हडलो इश्यू आसा हो 4 दिसांनी डिस्कस जावपाक शकना, जावं तेजेर रेजोल्युशन पासून मांडपाक शकना. हो गोंयच्या जनतेचेर अत्याचार आसा, हो गोंयच्या जनतेक काबार करपाचो षडयंत्र आसा आनी हितून आमचो सीएम आनी हो बीजेपीचो सरकार रिस्पॉन्सिबल आसा. कारण डबल इंजीन म्हणटा, सेंटराक एक इंजीन आसा, गोंयांत एक इंजीन आसा म्हणटा. म्हटल्यार तुमी आयज सेंटराच्या इंजिनाचेर चलता अशें म्हाका दिसता. कारण गोंयचें इंजीन तरी चलत ना, गोंयच्या इंजिनाक पडलेंच ना. गोंयचें इंजीन फक्त म्हणटा सेंटर आसा थंय आमी आसा. मोदी कितें सांगता तें आमी आयकतले. जावं तेंची जी वयली जी सेंट्रल डिस्पेन्सेशन कितें आसा तीच आमी फुडें व्हरतले. जेन्ना आमी एज अ MLA जे आमी विधानसभेत निवडून हाडलेले आमदार आसा, आमी एक डिमांड आमी सांगता की एक असेंब्ली सेशन आसा तो वाडोवन दिवचो. आयज आनी एक डिमांड करता की हो जो असेंब्ली सेशन आसा तो मिनिमम 8 ते 10 दिसाचो करचो म्हणून. एक स्पेशल सेशन आसचो जितून म्हादयच्या बाबतींतूच डिस्कशन जावचें. कारण म्हादय जो विशय आसा तो आयचो आनी कालचो न्हू, तो 2 दिसाचो विशय न्हू. हो गेल्या त्या 1980च्यान हो विशय चालूच आसा. मात आजून पर्यंत सुटावो गेलो ना. ते सायडीन कर्नाटका सुशेगाद आसा, ते हॅप्पी आसा. कारण तांकां थंय उदक जावपाचें आसा आनी आमी हांगा उदकाक लागून मरपाचें आसा. तशेंच जेन्ना आमी पळयता बीजेपी सरकार आमची जी रेजोल्युशन्स आसा ती मांडपाक रेडीच ना. एवरी टायम ते म्हणटा की तुमी तुमचे कडेन रियल इश्यूच ना, तुमी रियल इश्यूचेर झगडच ना. अरे हो रियल इश्यू न्हू जाल्यार आनी खंयचो रियल इश्यू? जेन्ना म्हादय सारको तुमी इश्यू घेयना, तुमी म्हणटा हो रियल इश्यू न्हू, आमकां एलिक्यूज घालपाक फक्त 3 दिसूच मेळटा, एलिक्यूजाचेर 3 दिसूच उलोवपाक मेळटा आनी हो इश्यू थंय मांडपाकूय मेळना सारको. जेन्ना एक एलिक्यून बसून एक 45 मिनटाचे एलिक्यू समज घातली आनी तितून 15 मिनटां समज टायम मेळ्ळो, 10 मिनटां टायम मेळ्ळो, 10 मिनटांनी येदो व्हडलो इश्यू आमी डिस्कसूच करपाक शकचे ना. सो मागता की हेजेर एक स्पेशल असेंब्ली सेशन जावचें, एक 8 दिसाचें असेंब्ली सेशन जावचें आनी हेजेर प्रत्यक्षात प्रत्येक जे 38 आमदार आसा, 39 आमदार आसा ते सगळ्यांक डिस्कशन करपाक रायट मेळचो. तशेंच आमी जेन्ना म्हणटा की हेजेर कितें जातलें, आमी मनोजान ऑलरेडी सांगलेलें आसा की आमी हेजेर धोरण धरतले, आमचें जें आंदोलन आसा तें खर करतले. आमी जितले गांवचे लोक आसा ते इफेक्टेड आसा विलेजीस तांकां मेळटले, तशेंच आमचे जे एक्सपर्ट आसा तांकां मेळटले. म्हाज्या वाटेच्यान हांव आमचो जो प्रायम मिनिस्टर आसा हेकाय लेटर करतलो, प्रेजिडेंटाकूय लेटर करतलो की तांकांय कळपाक जाय की आयज गोंयचे जनतेची जी हालत आसा, जावं उदकाक लागून कितले त्रास जाता हे तांकां कळपाक जाय. कारण आयज ते म्हणटा सगळे वाटेन बीजेपी आसा, आमी सगळ्यांक बरें आसा, आमी गोंय राखपाक सोदता, गोंय सांबाळपाक सोदता. फक्त भाशणांनी अशें म्हणून जावपाचें ना. समज आमकां उदक ना, आमचें उदक समजा आमकां मेळना जाल्यार आमी काबार जातले आनी आमी सोंपतले. सो आमचें उदक आमकां जाय ही धोरणां धरून आमी एक डिमांड करतले की आमकां जे म्हादय आसा ते डायवर्जन आसा ते आमकां गोंयान येवचें म्हणून आनी गोंयचें उदक गोंयकारांकूच मेळचें म्हणून. समज आयज गोंयकारांक आमचें उदक मेळना नाल्यार फाल्यां गोंयकार मरतले, अक्षरशा गोंयकारांची मृत्यू जातली आनी हेजो रिस्पॉन्सिबल आमचो बीजेपी सरकार आसतलो, हेजो रिस्पॉन्सिबल आमच्या सेंटराचो बीजेपी सरकार आसतलो. सो हो आमचो डिमांड आसा की 8 दिसाची असेंब्ली सेशन दिवची आनी हे आमचें उदक आमकां मेळचें म्हणून. देव बरें करूं. दिनेश बाब तुवें म्हणलें की एजिटेशन जावचें म्हणून. 16 तारीख असेंब्ली सेशन ना, तुमकां दिसना हेजे पयलीं जावचें म्हणून तुमी असेंब्ली जायसर रावतले? आमी इच एंड एवरी जे आमचे लोक आसा तांकां अंडरस्टँड जातले, तेंचे फुड्यान वयतले. कारण लोकांक कळपाक जाय आयज कितें जाल्लें आसा, आयज लोकांक खबर ना केदो व्हडलो इश्यू आसा तो. उदक ना जाल्यार लोक फोन मारता, इश्यू करता, बट मेन खंयच्यान सोर्स येता, उदकाचो सोर्स खंयच्यान येता तो आजून पर्यंत लोकांक सारको खबर ना. सो तेका लागून आमी लोकां मेरेन वयतले,
लोकांक सांगतले मी उठपाक जाय, गोंयकारांक उठपाक जाय, जेन्ना गोंयकार उठतले तेन्नाच खंय ना खंय फरक जातलो. कारण आयज बीजेपी तुमी पयला आसतले एवरी टायम तांकां असेंब्ली बीन नाकात तांकां. असेंब्लीन जेन्ना आमी आमदार कितें ना कितें उलोवंक सोदता, आयज असेंब्ली ते करपाकूच सोदना. कारण तांकां खबर आसा की ऑपोजिशनाचो आवाज आसा तो आवाज तांच्या कानांनी पडटलो, लोकां मेरेन पावतलो, तेका लागून तांकां तो आवाज पावलोच नाका. सो आमकां हो आंदोलन भायल्या भायर करचो पडटलो, आवट ऑफ द असेंब्ली करचो पडटलो. आमी असेंब्लीन करीत आसता, असेंब्लीन बोवाळ करीत आसता, पण आमकां लोकांक जागृताय करची पडटली. आनी जागृताय जेन्ना जातली आनी हो खर जातलो तेन्नाच खंय ना खंय बीजेपी सरकाराचो जी तकली आसा ती ओपन जातली. ना तकली ओपन जावपाची ना, कारण लोकांक कळूंक जाय. आयज आमकां कळलें म्हणून जायना, लोकांक कळपाक जाय की बाबा चल्ला तरी कितें. आनी समज उदक ना जाल्यार कितें जातलें हें आयज खूब जाणांक कळोन येयल्लें आसा. उदक ना कितें जाता तें, पण हेजो जेन्ना बंद जातलें, टोटल बंद जातलें, जेन्ना 43% उदक सारकें येना तें जेन्ना कळटलें तेन्ना सगळे लोक वयर सरतले, तेन्ना टू लेट जातलें. तेका लागून तेच्या पयलूच आमचो जो आंदोलन आसा तें फुडें व्हरतलें.